Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. महाराष्ट्र गुजराताक बरीच थकाय. खर जाल्ल्या निसर्ग चक्रीवादळाची खरताय देवली. सुमार 180च्या स्पीडीन दर्यांतल्यान आयिल्ले हे वादळ मुंबय वटेन येताले. मात रत्नागिरी, मुंबय, रायगड दर्यादेगांचेर पावता म्हणसर नेट 100 सकयल देवलो आणि मोठे लुकसाण जावपाचे सालवार जाले. गुजरात, महाराष्ट्रात लाखांनी लोकांक आधीच शिफ्ट केल्ले. बेळगांव मात पावसाच्या नेटान बाजाराची हालत. सगळ्या बाजारात चिखल. तिडकल्ले व्यापारी व्यवस्था जाग्यार घाली मेरेन संपार. भाजी पुरवण बंद. ते वादळी पावसाक लागून सगळीकडे चिखल जाला ह्या मार्केटांनी आणि आता थंयसर शेतकऱ्यांक आपली भाजी हाडपाक खूप त्रास जावपाक लागला. तेच भशेन थंय दवरपाकय व्यापाऱ्यांक त्रास जावपाक लागला. त्या खातीर तांणी प्रशासना कडेन विनंती केल्ली आसली. तांणी आपणांक त्या ओरिजिनल एपीएमसी मार्केटा भितर आपणांक वेपार सुरू करची परमिशन मेळची म्हणून तांणी काल विनंती केल्ली आसली. पूण ती बेळगांवान काल एक केसीस वाडल्यो. त्या खातीर ही परवानगी प्रशासनान दिवंक ना आणि आयज पळयल्यार सगळे कडेन ह्या मार्केटान चिखल जाला. तिनूय सुवातींनी चिखल जाला. त्या खातीर ह्या असोसिएशनान होलसेल व्हेजिटेबल मार्केट असोसिएशन जी बेळगांवची आसा तांणी फाल्यां सावन व्हेजिटेबल सप्लाय जो आसा व्हेजिटेबल ट्रेडिंग बेमुदत बंद करपाचो निर्णय घेतला. गोंयांतूय फाटली 24 वरां पावसान बरोच नेट धरलो. 24 वरांत 5 इंच पावस. मात वादळाचो तसो परिणाम दिसलो ना. कांय कडेन झाडां पडली. साळात भुमिका देवळा कडेन घोटकाचे झाड पडून बकुळीच्या झाडाक मार लागलो. पेड आनी तळयेक मार बसला. कितकीशी नुकसानी जाली तुमची? ब्युटी आमची दोन खूब बरी देवाची पेडां बांदल्यात. ते एक आमचे ओळीचे म्हणटात ते देवा पडले ते पडले ते डॅमेज म्हणजे मोडलेत. ते एक लुकसाण जालें. आनी हे आमचे खूब पयलींचे ते हय खूब वर्सां जालीं ते एक हें जालें. आनी ती आमची फाटल्यान जी तळयेचे आसले ते जालें. आनी आमचे देवाचे झाड ते खूब वर्साचे आयचे आनी कालचे न्हू ते. पळोवया सारकें केन्ना पावता ती. ब्युटिफिकेशनाक मातशी थोडीशी हानी जाली. हय आनी म्हणजे चड बरीच जाली हानी. ती आमची देवाची तळी एक ती हें जाली. कुचेले रस्त्यार झाड पडले. एकले चली स्कूटर घेवन वताले. बऱ्यान सालवार. हळदोण्याय आंब्याचे झाड पडले. आमकां कॉल येयले 10-15 ब्रागांचा म्हणून तेणी कॉल दिले आमकां. आमी थंय गेले. पयलो मेन रोड बंद हे आसलो क्लोज आसलो. तेन्ना आमी फायर फायटींग हें आमचें कटींग स्टार्ट केलें. कितें तितकें आमकां एकट्यान कितें सांगलें तें एक चेडूं स्कुटरी वायर पडली. तें मातशें फाटी सरलें म्हणून तें वाटावलें. जाल्यार शोगेन हें जातालें म्हणून आमी सगळें चालू गाडयेचेर आनी तें मातशें हँग जावन रावलें. आनी झाड रस्त्यार पडलेलें. मेन रोड क्लोज जाल्लो. मागीर आमी ओपन केलो. 2 दीस आमकां हें पास पडले. कालच्यान झाडाची एमर्जन्सी कॉल स्टार्टूच आहा. नुव्या आदली झाडां बेठीत बेंडली म्हूण एक्टिविस्टांचो बोवाळ. And these trees are not of 1 and 2 years and 3 years. These are more than 2 decades. When we were younger persons, when we were working for the JCs, at that time people have grown these trees and they have never given any problems. Whenever Goa was having cyclones or even having some storms, these trees have never collapsed. But whereas the trees which are collapsing during the rainy season and which have to be cut or trimmed, this government or these agencies are not bothered about it. But it is very, very saddening and very, very shocking to see this destruction which has already taken place on this stretch of Nuvei. खाणेपार जंक्शनाचेर नॅशनल हायवेचेर झाड कोसळ्ळे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.